आमचे TCP डिपार्टमेंट जे पळय आहात ते बरे तरेन चल्लोले जाल्यार हांकां हे मैदानार येवन ही तांची भावना उदारपाची तांकां गरज नासलोली. आयज जे पळय सर्वे जावपाक जाय आसलोले तेंचे टेनन्सी तांकां रायट मेळोंक जाय आसलोले ते आयज तांकां मेळना कित्याक फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट जाल्ली आहा. हेच कारणाक लागून आमचे भाव हे शहीद जाल्ले गाय हे गोंय राखपाक आयज आमी तांकां एक तरेन दिसता म्हाका अपमानशें करतात. आयज गोंयची पासत तेंच्यांनी आपणे त्याग दिलो, आपलो जीव दिवन गेल्ले आनी आयचो सरकार ही सगळी फकाणाशी करून बसलो आहा. आयज आमच्या टॅनंटांक तो नाकशिवर करता. काणकोण ते पेरणे मेरेन TCP डिपार्टमेंट कितें करता तेंचें खबर ना. तो म्हणटालो झारखंडी येता, कोण हिंगाचो थिंगाचो येतात आनी थोडीशी जमीन घेतात आनी आख्खी जमीन आमचे दोंगर आनी सगळी सृश्टी काबार करतात. इतले गव्हर्मेंट जावन गेले, MGP जाले, काँग्रेस जाले, BJP सगळ्यांनी तिनूय गव्हर्मेंटांनी तेंच केल्लें आहा. जाल्यार ह्या सरकाराक तेंचे जागे आहा ते दाखोवपाकूच जाय. आनी ही चळवळ जी क्रांती म्हणटी दर दिसाक, ही क्रांती एक दिसाची न्हू, ही क्रांती दर दिसाक जावपाक जाय. गोंय तर सांबाळटलो जाल्यार हे गोंयकारांनी हे आमचे बाय आहा धाकटें हेजेरूय नदर मारची. हे धाकटें आयज बाय आहा तेजे क्रांती काळजांत आहा म्हणून तेजो आमचो ग्रँडफादर आहा तो ताका घेवन येयला. आनी हेच भाशेन हे चेडवाचेर नदर मारून तुमची काळजाची भावना तुमी दाखोवची आनी हे क्रांती तुमी मिसळ जावचे आनी गोंय राखतलो जाल्यार दर दिसाक क्रांती जावं दी, एक दिसाची न्हू. आनी गोंयकाराक ऑप्शन ना, दर दिसाक क्रांती जावपाकूच जाय. तुजी जमीन, तुजी बायल, तुजी भुरग्यांक हें सांबाळटलो जाल्यार दर दिसाक क्रांती जावपाकूच जाय. हांव बिंदिया गावडे, हांव गाळयेर उजगांव रावता. थंय आमी रावतात आतां हांव सून म्हाजी माय माव आसतना पासून आमी जागा आसली पळय ही जागा आतां फाटल्या दिसांनी येयल्या आनी पयलीं 2-3 वर्सां जालीं जाल्यार तो सांगता कातकार म्हणून कोण आसा पळय तो भाटकार म्हणटा तो आपूण भाटकार म्हणटा आनी तो म्हणपाक हांगासर आपूण फॉरेस्ट करतलो आनी हें करतलो तुमकां हांगासरल्यान वयचें पडटलें म्हणपा आनी आयज आमचे केसी चलता, आमचे कडेन केसी काय चलोवपाक जायना. आमी दिसाडे चडून आमी काम करून आमी केसी चलयता. हेजेर तुमी कितें तरी उपाय काडून आमकां हें करा की आमचे कडेन केसी चलोवपाकूच जावपाच्यो ना. केरी गेल्यार तेंचीय जागा खाल्ली आसा. फोंड्यान जर गेले, फोंड्यान जर आमी पळयलें जाल्यार दागान जो STP प्लांट येयल्लो तांकां सांगलें की तुमकां हॉल दितले, तुमकां जॉब दितले. पूण आयज बरें तुमी तेंची दोळ्यांची दुकां तुमी एक्सपिरियन्स केल्या. आनी अशेंच जो फोंडे एरियेनूच बेतोडे एरियेन मागीर ओवरऑल जें जाता तें खंय तरी बंद जावंक जाय की जमीन आमी सॅक्रिफायस केल्या, आमच्या लोकांनी सॅक्रिफायस केल्या, कितें तरी उदरगत जातली जावं उदरगतीचो हे समाजाक फायदो जातलो म्हणून. पूण हो फायदो जातना खंयच दिसना. तो फायदो जाता जाल्यार फक्त बिल्डर लॉबीक फायदो जाता, तो फायदो जाता जाल्यार फक्त पॉलिटिशनाक फायदो जाता, तो फायदो जाता जाल्यार खंय तरी तेंची पोळी भाजपाक फायदो जाता. आनी ऑल ओवर गोवाचे जे इशू आसा ते इशू आयज RG रेवल्युशनरी पार्टी गोवन्स पार्टी आसा तेजे कडेन येता. कित्याक लागून की तांकां आमी इजिली एप्रोच जाता आनी हें आमकांय आयकोन खंय तरी त्रास जाता हेजे. कित्याक ही जमनी आसा त्यो आमी एक सामकी आमची भुरगें जावं आमी धाकटे भुरगें कशें ती राखोन दवरता ताका तेजेर सामकें एक मोग कसो आसता तेजेर. म्हणल्यार जेन्ना ती जमीन आमच्या हातीच्यान येता, बारीक हांव एग्जांपल दिता, म्हाका एकटी एक एक्सपिरियन्स येयल्लो की तेणें म्हणलें जेन्ना आमचें घर मोडटालें तेन्ना अक्षरशा दुखां येतालें म्हणून थंय घर मोडटना, कित्याक रोड वायडनींग जातालें तेन्ना. आनी हें म्हाका दिसता तो हांगचो कुट्टाळेचो मनीस कोण तरी आनी हो एक कार्यकर्तो आशिल्लो BJPचो. तेजें घर मोडून गेलें तेन्ना तो सांगतालो आपलें सामकी दुखां येतालें म्हणून तेन्ना, पूण उलोवपाक करपाक कोण नाशिल्लें म्हणून. आनी हें डिमांड कितें डिमांड आमचो आसा की आयज जे आयज केरीचे लोक आसा जावं उजगाचे लोक आसा जावं आमचे गोंयभरचे जे लोक आसा तांकां त्रास करचे न्ही. खंय तरी जर तेंची जमीन सामकीच तुमकां गरज जाय पडटा जाल्यार तांकां योग्य तो मुआवजो कितें आसा तो दिवचो, जो बिलो दिवचो न्ही. ते लागून हो डिमांड आशिल्लो की तांकां बरे तरेन हें करचें आनी बरे तरेन तांकां तें हें करचें. कित्याक ती जमनी तेंची आसा, तेंच्यांनी इतकी वर्सां ती सांगताली 120 वर्सां सुमार जाली ती जमीन तेंचे सांबाळून घेतली. अकस्मात कोण तरी येता आनी तेजेर एटॅक करता. हो एटॅक म्हणल्यार एक रेप केल्ल्या, हांव वर्ड यूज करता रेप म्हणून, सामको हितूनच्यान एक आमचेर खंय तरी एक जमनीचेर रेप केल्ल्या सारको. हें बंद जावचें. आनी